नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो योगार. खबरो विस्तारान. खांडोळा कॉलेजीची लेक्चरर गौरी आचार्यचो खून. ओल्ड गोवा पुलिसेन BCCIचो आदलो कोच जिम ट्रेनर गौरव बिद्रेक धरलो. खून केला म्हूण ताणें खंय कबूल केला. गौरी आनी गौरवाची रिलेशनशीप पेड्ड्यार जाल्ली. त्या रागान गौरवान तिचो खून केला म्हूण पुलीस सांगतात. गौरवान हे आदीं ATSकय ट्रेनिंग दिलां. मुंबय सिने स्टारांकय तो ट्रेनिंग दितालो. ब्रेस्तारा सांजे सावन बेपत्ता आशिल्ले खांडोळा कॉलेजीची लेक्चरर गौरी आचार्यचो खून जालो म्हूण स्पश्ट. गौरी बेपत्ता आसा म्हूण कागाळ येतकीच पुलिसांनी तपास सुरू केलो. गौरीचो मोबायल फोन, गाडयेचें लोकेशन, गौरीचे आवय कडच्यान मेळिल्ली म्हायती ह्या आदाराचेर गौरी कडेन रिलेशन आशिल्ल्या गौरव बिद्रेक पुलिसेन उखल्लो. रिलेशनशीप पेड्यार जाले म्हूण रागान गौरीचो खून केलो म्हूण गौरवान खंय कबुली दिल्या. गौरव बिद्रेन BCCI खातीर स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग कोच म्हणून काम केलां. ताणें ATSकूय ट्रेनिंग दिल्या. ताणें स्वता मॉडेल म्हणून काम केलां. मुंबयत ताणें खुबश्या सिने स्टारांक तशेंच हाय प्रोफायल लोकांक ट्रेनिंग दिल्या. 3 वर्सां फाटीं बोरिवली आसतना जिम ट्रेनिंग दितना एके बायलेचो विनयभंग केलो म्हूण गौरव बिद्रेचेर केस जाल्ली. उपरांत तो जामिनार सुटिल्लो म्हूण सुत्रां सांगता. बिद्रे आनी गौरीचें रिलेशन पेड्ड्यार जाल्लें त्या रागान खून, पुलीस सांगता. We had received information of a missing person. The missing person was one lady who is 35 years old, and we immediately started acting on the missing report, and we were able to trace the vehicle and the mobile phone of the missing person, and we were able to speak to the mother, who had given us some insight in the matter, and we identified a suspect whose name is Gaurav Bidre. So what type of the weapon was this? Yes. Gaurav Bidre was apprehended, and we got some very strong clues which he was not able to justify his presence in the place where the woman had gone missing. He was interrogated, and upon interrogation he has confessed that he was having an affair, a relationship with this lady, and that lady was trying to get away out of the relationship, or was not responding to his advances, and he had taken this step, and therefore he has killed her. So we have recovered the body, and we have arrested the accused, and other investigation is on. पुलिसांनी बॉडी रिकवर केल्या. गळो दामून खून म्हूण प्राथमीक निष्कर्ष. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतकीच खरें कारण कळपाचें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. विक्रांत शेट्टी आनी गँगान आतां मेरेन 70 प्रॉपर्टी मेळून 1,49,000 स्क्वेअर मीटर जमनी बोगस डॉक्युमेंट करून विकल्यात. SITक तपासांत कळना. शेट्टी, मोहम्मद सोहेल सफी, राजू मेत्री, सुनील कुमार आनी बाकीच्या 10-12 जाणांच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक घेवन बोगस सेल डीड करून कर्म. पुर्तुगेज तेंपा वयले डॉक्युमेंट करून प्रॉपर्टी गिरायकाच्या गळ्याक बांदपाची मोडस ऑपरांडी. खासारे पळोवन. विक्रांत आनी सोहेलाचे गँगान आतां मेरेन 70 प्रॉपर्टींचे मेळून 1,48,825 स्क्वेअर मीटर जमीन बोगस कागदपत्रां करून विकल्यात म्हूण SITक तपासांत कळ्ळां. हे गँग प्रॉपर्टीची रेकी करून ती जमीन कोणाची ते सरकारी वेबसायटी वयल्यान सोदून काडटाले. उपरांत तांच्या कांय फ्रेंडांच्या नांवार ती प्रॉपर्टी जाणटेल्यांकडच्यान आयल्या म्हूण डॉक्युमेंट तयार करताले. 1943 म्हणल्यार पोर्तुगेज काळात ती प्रॉपर्टी तांच्या फ्रेंडांच्या आज्या पणज्यांच्या नांवार आशिल्ली म्हूण दाखोवप. पोर्तुगीज नोटरियल वा आदल्या तारखेचेर सेल डीड दाखोवन ती फ्रेंडाच्या बापायच्या नांवार आसा म्हूण दाखोवप. आनी हे बोगस डॉक्युमेंट पुरातत्व खात्याच्या वा सब रजिस्ट्रार कचेरेच्या रिकॉर्डात दवरप अशी मोडस ऑपरांडी ते वापरताले. ह्या कामात ह्या खात्यातल्या कांय अधिकाऱ्यांकूय हाताक धरताले. ही सगळी प्रक्रिया जाल्या उपरांत गिरायक सोदप आनी पयशे त्या फ्रेंडाच्या अकाउंटार ट्रान्स्फर करप. पयशे येतकीच काडून घेवप असो हो वेव्हार चलतालो. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी महेश घाडी. 1,000 कोटीचे जमीन बळकावपाच्या फ्रॉडांतलो मुखेल आरोपी विक्रांत शेट्टी जामिनार सुटलो. 25 लाखांचे 2 शुअरिटी आनी SITत 8 दीस हजेरी लावपाचे अटीचेर ताका जामीन. जमीन बळकावपाचे केशींत अटक जाल्लो शेट्टी पयलो. मजगती SITन पुरातत्व खात्याचो स्टाफ धिरेश नायकाक उखल्लो. आनीकय कांय जाण भितर पडपाचे आसात.
जमीन बळकावपाचे केशीत एसआयटीन अटक केल्ल्या विक्रांत शेट्टीक म्हापसा JMFC कोर्टान जामीन दिलो. 25 लाखांचे 2 श्युअरिटी आणि 8 दीस एसआयटीत हजेरी लावपाचे अटीन ताका जामीन दिला. शेट्टीन ताच्या वांगड्यांक बरोबर घेवन सुमार 1000 कोटी रुपयांची जमीन लाटल्या म्हूण आरोप आसा. विक्रांत शेट्टीक हय जो इलिगल लँड ग्रॅबिंगान अरेस्ट केल्लो एसआयटीन ताका JMFC कोर्टान बेल ग्रांट. कंडिशन्स कितें घाल्ल्या कंडिशन ताका टोटल 50 लाख श्युअरिटी, शुअरिटी 25 लॅक्सांचे 2. इट कॅन बी आयदर प्रॉपर्टी ऑर वॉट एवर व्हॅल्यू ऑफ दॅट अमाउंट. आणि कंडिशन कितें आनी 8 दीस रिपोर्टींग ताका सांगता हांगा एसआयटी एसआयटीन. मजगती एसआयटीन आनीक एकल्याक उखल्लो. हे खेप सरकारी कर्मचारी. पुरातत्व खात्याच्या धीरज नायकाक अटक केल्या. आनीकय कांय जाणांची चवकशी चालू आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. एसआयटी हातूंत सरकारी अधिकाऱ्यांचोय नॅक्सस हुस्तिता. आतां मेरेन 90 फ्रॉडां. मुख्यमंत्री म्हणटात लोकांनी एसआयटी कडेन प्रकरणां पावोवची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोमुनिदाद कोर्ट दुरुस्तीचें बिल येता त्या विधानसभा अधिवेशनात येतलें म्हणून सांगूंक शकना. रेव्हेन्यू मंत्री बाबूश सांगता. कोमुनिदाद कोर्ट दुरुस्तींत अजून कांय गजालीचो खंय विचार जावपाचो आसा. ते विशीं यत्न चल्ल्यात. अधिवेशनात बिल येतलेंच म्हणून नेमकें सांगप खंय कठीण. कोमुनिदादींनी खंय आदी ड्राफ्टाचेर तांच्यो हरकती आनी सुचोवण्यो मांडच्यो. सरकार कम्युनिदादींचे अधिकार बळकावंक सोदता म्हूण कम्युनिदादींचो कोर्ट दुरुस्ती आड आवाज काडूंक सुरू. म्हापशा बसकेंत सरकाराक शिटकावणी दिल्या. प्रुडंटान येणावळ मंत्री बाबुशाक गाठलो. मंत्री म्हणटा कम्युनिदादींनी तांच्यो हरकती आनी सुचोवण्यो मांडच्यो. कोर्ट दुरुस्ती विधेयक ह्या अधिवेशनात येतलेच म्हूण सांगूं नज. कोमुनिदादच्या कितें जालें सगळ्यांनी काल कितें म्हणलें की डिस्कस जावन तो हें एमेंडमेंट करचें. काल कम्युनिटी मिटींग जाली न्ही सर, सो तेंच्यांनी म्हणलें की तो न्यू अमेंडमेंट सद्या ते ओपोज करता आनी ते डिस्कस करचे म्हणटा तुमी सगळ्यांनी डिस्कस करपाचें तेंच्या वांगडा सगळ्यां वांगडा डिस्कस करपाक दिवन भायर घातलेले आहा न्ही ते. सो दॅट दे शूड ऑब्जेक्शन सजेशन मागलेले आहा मरे. ऑब्जेक्शन सजेस्ट लेटर गिव सजेशन. Okay. We will take care of that. No, we will just it is still in a thinking stage. Okay. So let it we once we come up because there will be many more also things are to be added to it. Okay. So once it is full proof, then only we'll come out with them. And the assembly येतली once you all study after We that. are trying. I don't think it may come to this assembly, but we are trying to push. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. राष्ट्रपती पदाक NDAची उमेदवार द्रौपदी मुर्मून अर्ज भरलो. प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडळ, BJPच्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्ली उमेदवारी अर्ज भरतना हजेरी. मुर्मूक BJD, YSR काँग्रेस आनी झामुमोचोय तेंको. तिचो मार्ग मेकळो. UPA उमेदवार यशवंत सिन्हा 27 जुनाक उमेदवारी भरता. दोग उमेदवार आसल्यार 18 जुलयाक मतदान. कारवार जिल्ह्याच्या दर्यादेग वाठारांत 2 दिसां सावन उटंगारान लोकजीण विस्कळीत. घाटावेल्या गांवांनी मात पावस कमी. ताका लागून जोयडा तालुक्यांतल्या काळी न्हंयच्या सुपा धरणांत उदक सामकें देंवलां. धरणांतल्यान उदक सोडपाचें बंद केल्ल्यान काळी न्हंयत उदक ना. वीज उत्पादनय बंद. वॉटर स्पोर्ट्स आनी दांडेलीची पेपर फॅक्टरी बंद. जिल्ह्याच्या किनारपट्टीचेर गेल्या 2 दिवसांपासून जोरदार पाऊस कोसळत आसा. तेका लागून किनारपट्टी भागातले जनजीवन विस्कळीत झाले आसा. तर दुसरे कडेन जे घाटमाथ्याचेर जे तालुके आसा त्या तालुक्यात पावसाचें प्रमाण खूबच अल्प आसा. तेका लागून जे जोडा तालुक्यांतली सुपा धरण आसा त्या सुपा धरणांतली पाणी पातळी खूबच कमी जाल्ली आसा. तेजो परिणाम म्हणून सुपा धरणांतले जे आउटफ्लो आशिल्लो तो बंद जाल्लो आसा. तेका लागून काळी नदी ही कोरडी पडली आसा. तेजो परिणाम म्हणून जे सुपा धरणाचेर जे वीज निर्मिती प्रकल्प आशिल्लो तो बंद पडिल्लो आसा. तशेंच ह्या काळी नदीचेर जी वॉटर राफ्टिंग आनी इतर एक्टिविटीज सुरू आशिल्ल्यो त्योही बंद जाल्यो आसा. तशेंच ज्यो देशांतलो एक म्हत्वाचो कारखानो आसा तो वेस्ट कोस्ट पेपर कारखानो. त्या पेपर कारखान्याचे हे पाण्यात पाणी नसल्यान 3 प्लांट आसा ते प्लांट बंद पडलेले आसा. महाराष्ट्राचें ऑपरेशन महाकमल विधानसभेत. शिंदे सेनेचो शिवसेनेच्या 40, हेर 10 मेळून 50 आमदारांचो दावो. ठाकरे सेनेची व्हीप मोडपी आमदारांक अपात्र थारावंक नोटीस. शिंदे सेना म्हणटा उपसभापतीक अधिकार ना. ठाकरे सेना मायनॉरिटींत. ठाकरे सेना आनी शिंदे सेनेचें वाकयुद्ध चालूच. महाआघाडीचे राष्ट्रवादी आनी काँग्रेसीन वेट अँड वॉच भुमिका घेतल्या. ह्यो एक बारीकसो ब्रेक. परत मेळया. श्रीपाद भाऊची केंद्राक शिटकावणी.
गोंयांत आशिल्ले केंद्राच्या खात्यांनी गोंयकारांक नोकऱ्यो राखून दवरूंकूच जाय, ना जाल्यार परिणामाक फुडो करचो पडटलो म्हणून श्रीपाद भाऊची शिटकावणी. मोपा विमानतळ, गोवा शिपयार्ड, पोस्ट ऑफिसांत गोंयकारांक खंय जॉब जायच. केंद्राचे अधिकारी वळखी पाळखीन खंय खात्यांनी तांच्या लोकांक भरतात. हायर लेवलाचेर जे ऑफिसर आसात ते खास करून आपल्या मर्जीतल्या आपल्या लागींच्या लोकांक, मागीर ते गोंय बायलां आसुनी, तांकां प्राधान्य दितात अशें गोंयकार तरुणाचें मत आसा. सादारण काही डिपार्टमेंट आसात. हांगा गोवा शिपयार्ड आसतलें, पोस्ट आनी टेलिग्राफ डिपार्टमेंट आसतलें, मागीर मोपा एअरपोर्ट जाता. त्याच बरोबर वेगवेगळ्या मिनिस्ट्रीची ऑफिसां हांगा आसात. आमी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद हांगा हाडलें आनी आमी तातूंत त्या एग्रीमेंटाकच घातलें की जवळ जवळ 80% नोकऱ्यो ह्या गोंयच्या भुरग्यांक दिवंक जाय म्हणून. आनी आमी तें करतले, खंयच्याय पद्दतीन आमी तें करून घेतले. बाकीच्या सगळ्या मिनिस्ट्रीची जी कार्यालयां हांगा आसात तांकां हांव सुचोवंक सोदतां. आतां पर्यंत तुमी केलें तें खूब जालें. हाज्या नंतर गोंयच्या लोकांक प्राधान्य दिवप हें तुमकां तुमचें कर्तव्य आसा. आनी हे जर कर्तव्याची बजावणी तुमी केली ना जाल्यार खरोखरूच म्हाका दिसता हे तुमकां हेज्या फुडें खंय तरी म्हारग पडटलें आनी गोंयचो तरुण उठून कितें जातलें तें आमी सांगूंक नकळो. आनी ताका लागून सगळ्यांक हांव शिटकावणी दितां की हांगसर जे काम करपी स्कील जे आसात, अनस्किल्ड आसा, स्किल्ड आसा, ते गोंयकारांक प्रायोरिटी दिवन तुमच्या आस्थापनांत तुमकां घेवचें पडटलें. आनी हांगसरल्या जे बेरोजगारी आहा ती अशाच पद्दतीन कमी जावंक शकता. गोंयभर 2 दीस जाले पावसाचो नेट वाडला. झाडां हुमटून रस्ते ब्लॉक, लायट गुल, रस्ते उदका पोंदा, गाडयांचो सांजाव. वेर्णा लोटली महामार्गार पालसण कोसळ्ळें, कुडचड्यार बुट्टी. हवामान खात्याचो आनीक 3 दीस ऑरेंज अलर्ट. 5 दीस नुस्तेमारांक शिटकावणी. गुजरात ते कोंकण मेरेन अरबी दर्यांत दाबाच्या पट्ट्याचो वादळी परिणाम. सेना भरतीची अग्निपथ स्कीम नाका म्हूण आयटकवाले रस्त्यार. आयटक आझाद मैदानाचेर आंदोलनाक. फक्त 4 वर्सांचे सैनीक जावन अग्निवीरांनी परत गांवां आनी शारांनी वचून खंय नोकरी सोदपाची. सरकार कामाची शाश्वती दिना. अग्निवीरांक तांचे फामिलीकय कसली सुरक्षा ना. देशांत बेकारी वाडल्या. मोदी सरकार खंय जॉब सेक्युरिटी दिवंक फेल. कौन लड़ेंगे हम लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे हम लड़ेंगे, अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, अरे बाहेर मारा अग्निपथ स्कीम हाच्या विरुद्ध पुऱ्या भारतात उग्र आंदोलन चालू आसा. पूण आमचो एक उलो आसा की आंदोलन जे आसा ते आंदोलन शांतीप्रिय रितीन जावपाक जाय, ताका हिंसक वळण मेळपाक जायना. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या फुडाऱ्यांनी तांकां उलो दिल्लो आसा की आंदोलन जे आसा ते शांतीप्रिय आसपाक जाय. म्हणून भावानो, ही जी स्कीम आसा ही स्कीम डिफेन्सान आयिल्ली आसा. म्हणजे कितें की आर्मीचो आमकां गौरवशाली परंपरा भारत देशाक आसा, त्या आर्मीन ही स्कीम हाडलेली आसा. आनी 4 वर्सां काम करप आनी मागीर 4 वर्सांनी तूं आपापल्या क्षेत्रांत वचून आपापल्या गांवांत वचून तुवें नोकरी सोदप. सो यू डोंट हॅव अ जॉब सेक्युरिटी. आनी जेन्ना आर्मी सारखे संवेदनशील क्षेत्र आसता आनी ज्या जाग्यार कॉम्बॅट फोर्सीस, जेन्ना तूं बिंग अ सोल्जर, इफ यू आर इन्वॉल्व इन द कॉम्बॅट ऑर इफ यू आर इन्वॉल्व इन द वॉर, फाटल्यान खंय तरी तुज्या मनान एक विचार आसता की आपूण 4 वर्सां काम करतलो, आपणाक जॉब सेक्युरिटी ना, आपल्या फॅमिलीक कसली सेक्युरिटी ना, आपल्या फॅमिलीक कसले पेन्शन ना. त्या वेळाचेर हो जो सैनीक आसा त्या देशाची जी गौरवशाली परंपरा फुडें कसो व्हरतलो हो एक प्रश्नचिन्ह आमच्या समोर आसा. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.